उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून गोंयांत आडवेळो पावस पडपाची शक्यताय कायम आसा। शेनवारा मेरेन पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। बिरेस्तारा दीसभर दमट हवामान आशिल्ले। बुधवारा सांजे उत्तर गोंयांतल्यान बऱ्याच वाठारांत पावस पडलो। हाका लागून गरमीचे प्रमाण उणें जावन हवामानांत थंडसाण तयार जाल्ली। पूण पावसा उपरांत परतून गरमी जाणवपाक लागल्या। बुधवारा वाळपय तशेंच सांखळे दरेकी 20 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। दिवचल म्हापशें वाठारांत बुधवारा सांजे 2 वरां पावस पडलो। बिरेस्तारा सकाळीं दीसभर दमट हवामान आशिल्लें। दनपारां कांय वाठारांनी वत पडिल्लें। उण्या दब्याच्या पट्ट्याक लागून 2 दीस पावस पडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास।